1947 15 ऑगस्ट इंडिक ब्रिटिशानं सुटका दिली. त्याआधी श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, बर्मा इंडिक मिसळली. त्याच पोरी बोयात आताचे ते प्राण इंडिया आपल्या ताब्यात घेऊन बसली. कारण सगळ्या प्रांतात नाका असलेले इंडियाच्या भागा नसलेली. काश्मीर जाऊन असलो एक प्रांत असलो, इंडियेक मिसळून जाऊन कबूल नसलो. त्यांना पाकिस्तानान आपल्या फोर्सान काश्मीराचो एक भाग घेतलो. कारण इंडियन काश्मीराक ते गोठ्यून झुजकोन दुसरो भाग हाडलो. या पोरी प्रांत काश्मीराचो दोन भागांनी फुटलो. या पोरी प्रांत काश्मीराचो दोन भागांनी फुटलो. काश्मीर आख्खेच आपल्या ताब्यान घेवपाक पाकिस्तानान दोन पावल झुजते गेले. त्या दोनूय झुजांनी आयकात इंडियेन पाकिस्तानाक डिफीट दिले. उपरांत बांगलादेश लिबरेशन करपाक इंडियन पाकिस्तानाक झुजते मांडले. तितून सान पाकिस्तान इंडियेचे दुस्मान टेररिस्टांक खाते गोडले. आयज कितलींच वर्सां पोयात जाली पाकिस्तान इंडियेक सुसेग दिना. ते आपल्या टेररिस्टांक धाडून मनशाक मारून कोत्तात मोन्ना. इतले करून इंडियेक कोडे कांय जायना. बॉर्डरीचेर झगडीं झुजा. ऑशन्स फुडें चलतेले तांकां सपोर्ट दिता चायना. ऑशन्स फुडें चलतेले तांकां सपोर्ट दिता चायना. तांकां वायट सोय जावन गेलो. दुसरे गांव फोडून आपले करपाक इंडियन झुजले पाकिस्ताना कोडे. बांगलादेश लिबरेट जावपाक सावतावणी तांची बंद जावची ना. पाकिस्तान काश्मीराक ना सुसेग दिवपाक. कारण राग काडटात बांगलादेश झुजाचो. पाकिस्तान काश्मीर करूंक आपल्या. पाकिस्तान आमकां सुसेग दिवचो ना. रोखडेच टेररिस्टांक धाडटा. बॉम्ब घालून इनोसेंट जीव काडटा. इंडियेचो बिबाड कोत्ता. दुबावना झूज जायत जाल्यार चायना तांकां सपोर्ट करता. पाकिस्तान कितले थैमान पळयते पोत्रारांनी टिव्हीर दिसता. इंडियेच्या सरकारान न्हिदोन रावचो न्हू. वेगवेग चुकल्यार वावान चुकता. इंडियेचे चितल्यार भिरांत दिसता. गोंयकारांक साफ्रास दीस राबता. इंडियेचे चितल्यार भिरांत